दाजी बाब आणि बाय शामी आमचे कावन्सिलर हांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण जायते वर्सांनी हे काम करपाचो इनिशिएटीव घेतला आनी जेन्ना पण दाजी बाब आनी शामी बाय हें केलें खूब प्रोग्रेस जायत आसा आनी हे खूब वर्सांनी आमचे काम हेणी हातीन घेतला. ताका लागून हांव तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. लोकल म्युनिसिपालिटी थ्रू कावन्सिलर शमी साळकर आनी हे गटर आनी पेवर्स हाजे दोगूय जाणांचें काम घेतिल्लें आसा आनी हे एक सिरीज ऑफ वर्क म्हणटा तशें आज सिटीन भितर खुबशीं कामां जायत आसा आनी हे फर्स्ट काम म्हाका दिसता सेकेंड थर्ड काम हे सिटी भितर जाता आनी थोडीं कामां तांणीय घाल्या आमी MLA फंडा अंडर आमीय घाल्या आनी आमचें एकूच प्लॅन आसा की पुराय सिटी ही एक तर ड्रेनान वेल कनेक्टेड आसची. आतां तुमी पळयल्यार ड्रेन मातशें भरिल्लो आशिल्लो सो वेल कनेक्टेड आसची ताका एक्सेस आसचो आनी खंय फुडें पुट्टी येवची न्ही आनी निवळसाणूय उरची. आनी ह्या सगळ्या हांचो वाठारांतल्या लोकांचोय डिमांड आशिल्लो की आमकां हांगा पेवर्स घालून दी जाणे करून तांचोय बिजनस बरो जावपाक तांकांय दिसती. सो त्या अंतर्गत हे आज काम स्टार्ट जाता. अरावंड 10 लाखाचें हें काम आसा त्या खातीर आज आमी इनॉग्रेट केलां. बरें दिसता कित्याक आज सिटीन आनी एक आमचें डेवलपमेंट काम स्टार्ट जाता. गटर्स स्टॉम वॉटर ड्रेन आनी गटर्स हे पेवर्स अशें आनी प्रॉपर फुटपाथ असो जें काम आसा ते आज आमी जिमी कलेक्शन त्या एरियेन स्टार्ट करता. अशीच आनी एक 2-3 कामां परती मार्केटानूय स्टार्ट जावपाची आसा जेणे करून पब्लिकाक चलपाक तांकां एक्सेसिबिलिटी त्रास जावचो न्ही म्हणून. येता त्या कांय दिसांनी आमच्या स्वतंत्र पदाचो जो ब्युटिफिकेशन आसा तोय स्टार्ट जातलो. तशेंच खुबशे प्रोजेक्ट मागीर एक वेलनेस सेंटर आसा जावं आमचो फूड कोर्ट आसा गार्डनान आनी तशेंच आमचें जें नवें फीश मार्केट आसा जें म्हज्या सिटीन म्हणटा ताजें इनॉग्रेशन येता त्या आठवड्यान जावपाचें आसा. सो आमचो भर आसा की जाता तितले वास्कोच्या लोकांक साधन सुविधा तांच्यो मेळच्यो आनी प्रॉब्लम्स जावचे न्ही. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार दाजी साळकर हांकां. तशेंच आमकां कंटिन्युअस सपोर्ट करपी आमचे चेअरपर्सन गिरीश मोरकर आनी सगळे ज्यांच्या कारणान हे सगळीं कामां घडून येता. सो देव बरें. कितें आमचे 15 फायनान्स म्युनिसिपालिटी थ्रू आमचे कावन्सिलर शमी साळकराचें काम आयचे हांगा जिमी कलेक्शन थंयसर सुरवात जाता. गटर आनी पेवर्स आसा. मॅक्झिमम आमी सिटीन भर दिलेली आहा. ह्या फावटी आमी मोर दॅन 90 लॅक्साची कामां हे सिटीन घातलेली आहा. कित्याक सिटीची हालत सद्याक बेकार आसलेली. तुमकां खबर आहा कितली वर्सां आसलेली हांगा कांयच सिस्टम नासलेली पूण खंय तरी दाजीन 2 टायमान येवन खंय तरी स्टार्ट केलें आनी आतां खंय तरी शमीय करता आनी MLA फंडासून आमदारूय करता. आपल्याक एक बरें दिसता कित्याक हो आमचो लास्ट पॉयंट सिटीचो जिमी कलेक्शन म्हणजे थंयसर आतां आमी ऑलरेडी आयज हें काम सुरू जातलें आनी येणाऱ्या काळान तुमकां दिसतलें बाबा सिटीन सगळी जितली बरी कामां आसा ती सिटीन जातली. स्वतंत्र पथाचें नेवें काम सुरू जावपाचें ह्याच फुडल्या म्हयन्यान दिसता म्हाका. फूल आमचो जो लेन आसा स्वतंत्र पथ तेचे गटर आनी फुटपाथूय येवपाची आसा. प्लस आमचो फूड कोर्टूय येवपाचो. थंयसर सायडीक तुमी फूड कोर्ट पळयला बरो सुंदर फूड कोर्ट आमचो येवपाचो फुडल्या म्हयन्यान सुरू जातलो. तशेंच आमचें फीश मार्केटूय फुडल्या म्हयन्यान सुरू जावपाचें. वेलनेस सेंटर ऑलमोस्ट रेडी जाला तें आमचें फुडल्या म्हयन्यान सुरू जावपाचें. म्हणजे तीन जे नवे प्रोजेक्ट आसा ते आमचे ऑलमोस्ट रेडी आसा. खाली इनॉग्रेशनाक उरल्या आनी येवपाचें म्हणजे तुमकां आतां हांगाच फुड्यानूच खबर आसा CO बंगलो आसा तेचें फावंडेशन स्टोन आमचे थोड्या ह्या दिसांनी तेंय सुरू जातलें.